हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. सकट सांगाता मिळून आयच्या दिवसाचे मागणे आम्ही आराम करूया. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता ते संवसारांचा आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणीन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवारा. आमेन. नमान मेरे कुतपेन मरलेले सुमी तुझे सांगाता स्त्री आमचेर तूं सदैव आनी सदैव पावल जगशी जेजो भगवंती मरे देवाची माय माफिया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड. कालचे दिसा आमी काकुळचे फेस्त आचरण केले आनी संभ्रम आमी आचरण केलो. तर तुमकां सुमेस्तांक दैवी काकुळचे फेस्ताचे शुभाशय तुमकां सुमेस्तांक हांव पाठयता आनी तीत देवाची काकुळत सदांच तुमकां आनी तुमच्या कुटुंबाच्या सोरसांनी पावस हांव दी आनी तुमकां सदांच तुमचे ती काकुळत आसूं दी म्हणून तुमच्या खातीर विशेष तरा मागता. तर आज आमी देवाची प्रत्येक जावन महिमा आमी प्रसार करया, कित्याक देवान आपल्या पुताक ह्या संवसाराक दान आमच्या खातीर तो इतलो कश्ट सोसून आमच्या खातीर त्या कुर्सा मरून आमच्या खातीर सर वायटांत राखून व्हरून सांबाळून तांकां आशिर्वाद केला आनी सगळे ताच्या कुर्सा मरणा वरवीं आमकां एक नवें जिवीत दिलां. तर हे नवें जिविताची कृपा ही आमकां एक जामीन जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया. तर देवाची आमी काकुळत ह्या वेळार विशेष तरेन आज आमी मागता आसतना आमी देवाक महिमा दिया, ताची स्तुती आमी करया, ताका आमी आराधन करया. आमच्या सगळ्या जिवितांत देवान केले उपकार आमी मतीन धरया आनी प्रत्येक जावन आपल्या पुताक त्या संवसाराक दान दिवन आमच्या खातीर हर एक कश्ट सोसून आमच्या खातीर मरण पावून आमच्या खातीर पुनर्जीवनपण जावन आमकांय जिवीत आसा, आमकांय मेल्या उपरांत आनी एक पुनर्जिवीत आसा म्हणलें जेजून आमकां दाखोवन दिला. तर ह्या वर्त्या महिमेच्या फेस्ता खातीर आमी देवाची स्तुती करया, देवाक मेहरगान दिवया. सगळ्या संवसारा खातीर आज आमी विशेष तरेन मागया, सगळो संवसारात देवाच्या दैवीक काकुळतीक आमी समर्पण कर दिवया. आमच्या भारत देश आनी सगळे संवसारांत असले सगळे लोक खंयच्याय रितीचे कश्टांत अणवरांत पिडेशिडेन निराशपणान चलवणेंत आसा ते सगळे लोकांक दैवीक काकुळती समर्पण कर दिवन आनी देवाची स्तुती करून देवाक अर्गां दिवन आमची सगळी मागणी ह्या इंटेन्शन आमी मारिपात आमी सगळीं देवा मुखार दवरून आमी देवाची महिमा आमी वाक्यान या. देवाचें उतर सांगता सर्वेस्पर देवाची स्तुती करा, कित्याक तो निसाखी देव बरो जावन आसा. देखून ताच्या हातांनी केल्ले आकाश, ताणें कसयल्ले चंद्र आनी नखेत्रां आनी ती सयत देवाची स्तुती करता जाल्यार मनीस कोण तुवें तसो उगडास करच्याक, मनशापूत कोण तुवें तेची परवा करच्याक. तरी पूण आमकां ताणें देवदूताच्या की इल्लेशे ल्हान केलाय, महिमेचो आनी मानाचो मुकुट तांचेर तुवें घालाय. देखून आज तुज्या हाताच्या कृत्यांचेर ताका अधिकार दिलाय, सर्व वस्तू ताच्या पांया तळा घाल्याय. देखून सर्व आमकां ह्या संवसारांत
देवान आपल्या पुता मार्फत सोडवून देऊन सगळ्या संसाराचेरी आमकां अधिकार दिला. तो अधिकार उपयोग करून ह्या संवसारा खातीर आज मागया, भारत देशा खातीर मागया आनी सगळ्या आमच्या कुटुंबा खातीर आज आमी मागया. तर देवाची स्तुती करया, देवाक आमी हेरगा दिवया. ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನನ್ನ ಬಲವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನನ್ನ ಬಲವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನನ್ನ ಬಲವೇ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನನ್ನ ಬಲವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಾ ನಂಬಿರುವೆ, ಅದ್ಭುತವ ನನಗೆ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ. 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 ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನನ್ನ ಬಲವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನನ್ನ ಬಲವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬಿರುವೆ, ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ, ಅತಿಶಯ ನಡೆಸಿಯಪ್ಪ. ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬಿರುವೆ, ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ, ಅತಿಶಯ ನಡೆಸಿಯಪ್ಪ. ಮನುಷ್ಯರ ಮುಂದೇನ ತಲೆ ಬಾಗಿ ಹೋಗದಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ, ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸಿಯಪ್ಪ. ಮನುಷ್ಯರ ಮುಂದೇನ ತಲೆ ಬಾಗಿ ಹೋಗದಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ, ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸಿಯಪ್ಪ. ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಾ ನಂಬಿರುವೆ, ಅದ್ಭುತವ ನನಗೆ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ. 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 ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನನ್ನ ಬಲವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನನ್ನ ಬಲವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿಮ್ಮನ್ನಲ್ಲದೆ ಯಾರು ನನ್ನ ಹೆತ್ತುವ, ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ, ಅತಿಶಯ ನಡೆಸಿಯಪ್ಪ. ನಿಮ್ಮನ್ನಲ್ಲದೆ ಯಾರು ನನ್ನ ಹೆತ್ತುವ, ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ, ಅತಿಶಯ ನಡೆಸಿಯಪ್ಪ. ಐಶ್ವರ್ಯತನವು ನಿನ್ನಿಂದ ದೊರೆಯುವುದು, ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ, ಮಾರ್ಗದಿ ನಡೆಸಿಯಪ್ಪ. ಐಶ್ವರ್ಯತನವು ನಿನ್ನಿಂದ ದೊರೆಯುವುದು, ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ, ಮಾರ್ಗದಿ ನಡೆಸಿಯಪ್ಪ. ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಾ ನಂಬಿರುವೆ, ಅದ್ಭುತವ ನನಗೆ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ. ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಾ ನಂಬಿರುವೆ, ಅದ್ಭುತವ ನನಗೆ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ. ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನನ್ನ ಬಲವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನನ್ನ ಬಲವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ
Hallelujah, 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 Hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Glory, 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 mighty God. Worship you, worship you, worship you, worship you, worship you, Baba Baraka. Virada Baba Rakala, Vrada Sandar Barakara Balakala. Every power of the darkness will be defeated and disconnected right now in the name of Jesus. Every suffering, every power of the darkness, every sickness, in the name of Jesus, we bind and nullify that power right now in the name of Jesus. Vira Baba Rakala, Rakara Shada Bakara Bala. Vira Baba Rakala, Vrada Sandar Barakala. Vira Baba Rakala, Jesus, Vira Baba Rakala, Vrada Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. देवा गर्गंदिया देवाची स्तुती करूया और तो दिस देवान आमकां फोव केला देखून देवाचें उतर सांगता आमी विशेष जावन देवाची भुरगीं जावन जियेत आसतना ताची कृपा ताची काकूळ आमकां सदांच मेळटा आनी त्या खातीर आमी सर आनी सर देवाच्या लागीं वचूंक जाय देवाच्या लागीं आमी सरूंक जाय कित्याक आमी स्तुती केल्ल्या वरवीं तो गर्गां दिल्ल्या वरवीं आनी की सर देवाच्या लागशिल्यान आमी तसो पाटलाव केल्ले बरी जाता देखून देवान आमकां केल्ले उपकार आमच्या मोतीन हाडन जर देवाची स्तुती करता जाल्यार ताका अर्गां दिता जाल्यार आनी देवाची आमी स्तुती करतना आमकां विशेष जावन देवाची कृपा आनी काकूळ मेळटा देवाचें उतर सांगता सिरकाचो ग्रंथ 17 अध्याय 20 आनी 7 वाक्यां आमी जिवंत आसतना भोव वर्त्या देवाची स्तुती करिना जाल्यार पाताळांत ताची स्तुती करूंक कोणाच्यान जायत देखून आमी जीव आसतना आमकां जिवंत दवरला देवान कित्याक ताची स्तुती करून ताका अर्गां दिवंक ताच्या सांगाता रावोंक आनी ताच्या एक कोटांत आमी जियोंक ताची कृपा आदार ह्या वेळार स्तुते वेळार मागया आमी सगळीं आमची कितें कश्ट आसा तनवार आसा पिडा शिडा कितें आसा निराशपण आसा सलवणी आसा रीण आसा सगळें देवाच्या पांया तळा भेटून दिवन देवाची स्तुती करया आनी कितें आमकां कश्ट आयले ते जेजूच्या नांवान एक्सेप्ट करया आमी सगळें आमी रिसीव करया ते देवाच्या नांवान जेजूच्या नांवान तेन्ना ते खंयचेय कश्ट अनवर आमचे सांगाता रावना कित्याक ते आमचे तां पयस वेतात देखून देवाची सकत देवाची काकूळ देवाची कृपा आमचे थंय जियेता वयस जाल्यार खंडीत आमी देवाची स्तुती करना देवाक मेरगां दिता देखून विशेष जावन ह्या वेळार ह्या दैवी काकुळतीचे संभ्रम आमी आचरण केल्ल्या वेळार खंडीत जावन कालचे दिसा आमी मस्त संवसारा खातीर मागला मस्त संवसारांत असल्या लोकां खातीर मागला आनी ह्या 9 दिसाच्या नोवेनान निमाण्या शुक्रारा जावन पर शनवार मसर केल्ल्या त्या नोवेनान जायते एक दिसाचे एक इंटेन्शनां जेजून पावस दिल्लीं ते आमी नियाळ करून हे नोवेन आमी केलां आमच्या जिवितांत देखून कालच्या दिसा ती काकुळतांनी कृपा सगळ्या मनशाकुळाक लाभल्या आनी म्हाका आनी तुका खंडीत लाभल्या आमच्या कुटुंबाक लाभल्या आमच्या भाऊ भयणीक लाभल्या आनी विशेष जावन आमी मागतना जायले सगळें ताच्या काकुळतीन आमकां तो दया करता देखून ताची काकुळत आमकां आनीक इसर मेळच्या खातीर हे सगळे वर्स ताच्या काकुळतीन आमी रावूंक आनी ताच्या सांगता जियोंक जायले कृपा आदार ह्या स्तुते वेळार आमी मागया आनी देवाची महिमा आमी वाखणया ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉಸಿರಿರುವ ತನಕ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉಸಿರಿರುವ ತನಕ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ
ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಧುರವು ದೇವ ನಿನ್ನ ನಾಮವು, ವರ್ಣಿಸಲಾಗದು ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯು. ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಧುರವು ದೇವ ನಿನ್ನ ನಾಮವು, ವರ್ಣಿಸಲಾಗದು ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯು. ಯೆಹೋವಾ ಎಲ್ ಶಡಾಯ್ ಸರ್ವಶಕ್ತನೇ, ಯೆಹೋವಾ ಎಲ್ ಶಡಾಯ್ ಸರ್ವಶಕ್ತನೇ, ಯೆಹೋವಾ ಎಲ್ ಶಡಾಯ್ ಸರ್ವಶಕ್ತನೇ, ಯೆಹೋವಾ ಎಲ್ ಶಡಾಯ್ ಸರ್ವಶಕ್ತನೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಉಸಿರಿರುವ ತನಕ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಉಸಿರಿರುವ ತನಕ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವವನೇ, ಕಣ್ಮಣಿಯಾಗೆ ನನ್ನ ಕಾಯುವಾತನೇ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವವನೇ, ಕಣ್ಮಣಿಯ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಕಾಯುವಾತನೇ. ಯೆಹೋವಾ ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬನೇ, ಯೆಹೋವಾ ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬನೇ, ಯೆಹೋವಾ ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬನೇ, ಯೆಹೋವಾ ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬನೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಉಸಿರಿರುವ ತನಕ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಉಸಿರಿರುವ ತನಕ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದರೆ ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ, ಈಗ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸು ಅಗ್ನಿಯ ಅಭಿಷೇಕ. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದರೆ ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ, ಈಗ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸು ಅಗ್ನಿಯ ಅಭಿಷೇಕ. ಯೆಹೋವಾ ರಾಫಾ ನನ್ನ ಸೌಖ್ಯದಾತನೇ, ಯೆಹೋವಾ ರಾಫಾ ನನ್ನ ಸೌಖ್ಯದಾತನೇ, ಯೆಹೋವಾ ರಾಫಾ ನನ್ನ ಸೌಖ್ಯದಾತನೇ, ಯೆಹೋವಾ ರಾಫಾ ನನ್ನ ಸೌಖ್ಯದಾತನೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. 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 Thank you, Lord. Praise the Lord. Glory, 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 Worship Jesus. Ila karabara bara bara Ola rasha la garanda liya tosha baba 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 Yesu aradane ala garasha la erga somya hukla somya aradan tu somya jisu vandan tu somya jisu aradan 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 olo goro shangala liya katiot ko sala bara 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 Worship Jesus olo rokatian gal rakat kala bara bara bara
देवाचे उतर सांगता आमकां सिरकाचो ग्रंथ 2 अध्याय 18 वाक्य, आमी सर्वेस्पराच्या हातांत पडोवया पूण मनशाच्या हातांत नाका, कित्याक जितलो ताचो प्रताप तितली ताची काकुळट. तर ताची काकुळट विशेष जावन आसा. आमचे सगळे जिवीत एक घडीभर समर्पण कर दिया त्या दैवी काकुळटीक. आनी आमची कुटुंबां, आमची भाऊ भयणी, आमचे कुटुंबाचे, आमचे सगळे आमच्या घराणे देवाच्या काकुळटीच्या सागोरांत आमी बुडोवया आनी सगळ्या काकुळटीक खातीर मागया. जी कोण आमच्या कुटुंबांनी अजुनी वायट सवयांक आसात, पियोवण्याक वळख जाल्लीं आसात आनी फेस्तां परबांनी गम्मत मारची आसात, तांकां सगळ्यांक देवाच्या काकुळटीच्या सागोरांत बुडोवया. तांच्या मती गुसवाड मेळोवन दी. जे कितें करता तें सारकें न्हय, देवाक मानवना म्हणलें चिंतप तांच्या मतींत येवं दी. सगळे कुटुंबाच्या सरियेक सान्यांक काकुळट मेळोवन दी. आयच्या दिसा आमी मागया विशेश जावन. जिंकोन अजुनी आपल्या कुडीच्या इल्लेशा खुशालकाये खातीर गम्मत मारचे, पियोवणे आनी काल करचे, देवाक विसरून जियोवचे, हे हर एकल्याच्या तुमच्या आनी आमच्या कुटुंबांत आसा खंडीत. आनीकी थोड्यांक मोती गुसवाड मेळोवना. सैतान तांच्या मोतींत इतलें घालता की तांणी करचें पुरा सारकें म्हणून सांगता. पूण देवाचें उतर सांगता हें सगळें देवात हांव येना, बगर हें संवसारांत हांव येता. हे संवसाराच्यो वंदवण्यो आनी कुडीच्यो ओडण्यो देवाक विरोध. देखून देवाक विरोध कितें आसा तें सगळें कांडोडच्या खातीर समर्पण कर दिवया. आमच्या कुटुंबाच्या सान्यांक, आमच्या कुटुंबाच्या हर एका सान्यांनी बचाव जायचे. हर एका सान्यांक काकुळट मेळोवचें मोगाच्या भावा आनी भयणी. पूण देवाचें उतर सांगता ताका कोणाक जाय तांकां मात तो काकुळट दाखयता. देखून आमी आज 8 दोस मागेचे देवा कडेन, सोम्या आमच्या कुटुंबाच्या हर एका सान्यांक तुजी काकुळट लाभय. जी कोण बापा तुका विसरून आसात, सारक्या रितीर मागणें ना, सारक्या रितीर मिसाच्या बलिदानान अंत कुटुंबाच्या मागणें ना असल्या सगळ्या कुटुंबाक बापा तुजी काकुळट लाभय. कोण पुरा अजूनय फेस्तां परबेंत गम्मतां मारून आसात, पियोवण्याक वळख जाल्लीं आसात, बापा कुडीच्या कुशलकाये खातीर संवसाराच्या वडण्यांक लागून बापा जियेतात, तांकां सगळ्यांक तुजी काकुळटीच्या सागोरांत बुडयता. हर एकल्याक काकुळट मागता ह्या वेळार. सोम्या जेसू आमकां तुवें विसरून काडलें जाल्यार तुजी काकुळट मागूंक, संवसाराक तुजी काकुळट मागूंक. आनी तुवें सांगलां जे कोण म्हज्या कडेन काकुळट मागता हांव तांकां केदेंच इन्कार करिना म्हूण तुवें सांगलां बाबा. तुजी दैवीक सकत आमच्या कुटुंबाच्या हर एका सान्यांत देवून येवं दी. आनी कोण पुरो क्रिस्ताक पाती येवनी, क्रिस्त जावनी वायट वाटेन आसात, तांकां सगळ्यांक तुज्या काकुळटीच्या सागोरांत बुडयता. आनी आमच्या कुटुंबांनी कोण सगळे आमकां गोत्ताले, आमकां वळख आसल्या सगळ्यांक मगळा जेजू कोण पुरा पिडेस्त आसात, कश्टांत आसात, अनवर आसात, तांकां सगळ्यांक तुज्या काकुळटीच्या सागोरांत बुडयता. दैवीक सकत हर एकल्यांक लाभय जेजू म्हूण मागता. मगळा जेजू आयच्या दिसा आमी मागता सगळ्या मरण पावल्या खातीर तुजी काकुळट मागता जेजू. कालच्या दिसा फेस्त दिसा आनी आयच्या दिसा मरण पावल्या समेस्तांक तुज्या काकुळटीच्या सागोरांत आमी बुडयता. दुखेस कुटुंबांक तुज्या काकुळटीच्या सागोरांत बुडयता. हर एकल्यांक तुजी काकुळट मेळोवन दी. आनी मरण पावल्या आमच्या समेस्तांक दैवीक काकुळटीन बापा तांकां सरकीचे राज भाव करी म्हणून मागता. त्या वेळार मागता हांव सोम्या जेजू आज जी कोण ह्या मागण्याक एटेंड आसात आनी जी कोण ह्या मागण्या पळयतात जेजू आयकतात, तांकां सगळ्यांक तांच्या कुटुंबाच्या सरसान्यांक तुजी दैवीक काकुळट मागता आनी तांकां समेस्तांक तुज्या दैवीक काकुळटीच्या सागोरांत बुडयता आनी तुजी महिमा ह्या वेळार मागता सोम्या जेजू. ನಾ ಬಂದೆ ಪ್ರಭುವೇ, ನಿಮ್ ಪಾದಕ್ಕೆ ನಾ ಎರಗುವೆ. Yes, Lord. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ನಾ ಬಂದೆ ಪ್ರಭುವೇ, ನಿಮ್ಮ ಪಾದಕ್ಕೆ ನಾ ಎರಗುವೆ. ನನ್ನ ಹೃದಯವ ನಾ ಸಮರ್ಪಿಸುವೆ, ನಿನ್ನ ನಾಮವ ಮೇಲೆತ್ತುವೆ. ನನ್ನ ಹೃದಯವ ನಾ ಸಮರ್ಪಿಸುವೆ, ನಿನ್ನ ನಾಮವ ಮೇಲೆತ್ತುವೆ.
ಯೇಸುವೇ ನನ್ ಒಡೆಯ ನೀನೇ ನನ್ ಜೀವ ನೀನೇ ನನ್ ಸ್ನೇಹ ನೀನೇ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ ನನ್ನೊಡೆಯ ನೀನೇ ನನ್ ಜೀವ ನೀನೇ ನನ್ ಸ್ನೇಹ ನೀನೇ ಯೇಸುವೇ ನನ್ ಒಡೆಯ ನೀನೇ ನನ್ ಜೀವ ನೀನೇ ನನ್ ಸ್ನೇಹ ನೀನೇ ಯೇಸುವೇ ಓಲೋ ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ ಬಾರಿಯಾತ್ ಕಶಲ್ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ ಬರ ಕಲಬರದ ಕಶದ ಬರ ಕರಬಲರ ಕಲವರದ ಕಶಂದರ ಬರ ಈರ ಬಾಬಾ ರಿಯರಿ ಕರ ಬಾಬಾ ಈರ ಬರ ಕಲವರದ ಕಶಂದರ ಬರ ಕರಬಲ ರುಖ ಬಾಬಾ 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 ರಿಯರಿ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಈರ ಬಾಬಾ ರಿಯರಿ ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ನಾ ಬಂದೆ ಪ್ರಭುವೇ ನಿನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ ನಾ ಎರಗುವೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ನಾ ಬಂದೆ ಪ್ರಭುವೇ ನಿನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ ನಾ ಎರಗುವೆ ನನ್ನ ಹೃದಯವ ನಾ ಸಮರ್ಪಿಸುವೆ ನಿನ್ನ ನಾಮವ ಮೇಲೆತ್ತುವೆ ನನ್ನ ಹೃದಯವ ನಾ ಸಮರ್ಪಿಸುವೆ ನಿನ್ನ ನಾಮವ ಮೇಲೆತ್ತುವೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ ನನ್ನೊಡೆಯ ನೀನೇ ನನ್ ಜೀವ ನೀನೇ ನನ್ ಸ್ನೇಹ ನೀನೇ ಯೇಸುವೇ ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನೊಡೆಯ ನೀನೇ ನನ್ ಜೀವ ನೀನೇ ನನ್ ಸ್ನೇಹ ನೀನೇ ಯೇಸುವೇ ನನ್ ಒಡೆಯ ನೀನೇ ನನ್ ಜೀವ ನೀನೇ ನನ್ ಸ್ನೇಹ ನೀನೇ ಯೇಸುವೇ ನನ್ ಒಡೆಯ ನೀನೇ ನನ್ ಜೀವ ನೀನೇ ನನ್ ಸ್ನೇಹ ನೀನೇ ಯೇಸುವೇ ಓ ಬಾಬಾ 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 ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ I worship you, Holy Spirit. Abba, Father, I worship you, Lord. You are the Holy One, you are the Lord, you are the Most High.
I love you, Lord. I praise you for your glory, Lord Jesus. Let your mercy come upon us, Lord. दैविक काकुळ तुमका लाभायचे आमच्या कुटुंबाच्या सोर सण्यांचे काकुळ लाभायचे हिरा बाबा रखलर कष्ट नसले आम तुझ्या काकडीच्या कागोराचा भेट दिला बाबा सुडका दी समिया दिजो पिढेत असलेल्या सुडका दी निराशपणात असलेल्या सुडका दी ऋणाच्या भारात असलेल्या सुडका दी जेजू मोतीचे बेजार ऐकत असलेल्या सुडका दी जेजू आत्मिक गायाचा अंसाचा सुडका दी जेजू हिरा बाबा आत्मने तुम्बीरी हिरा बाबा रखा आत्मने या बाबा ये रे आत्मने तुम्बीरी आत्मने तुम्बीरी आत्मने तुम्बीरी आत्मने नज्जीवा तुम्बीरी आत्मने तुम्बीरी आत्मने तुम्बीरी आत्मने कुटुंबावा तुम्बीरी आत्मने तुम्बीरी आत्मने तुम्बीरी आत्मने अग्निया अभिषेका अग्निया अभिषेका अग्निया अभिषेका येशुवे अग्निया अभिषेका अग्निया अभिषेका अग्निया अभिषेका Ira Baba Rakala Brother Shandara Jesus. Thank you, Lord. Praise the Lord. Glory, 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 glory. Ira Baba Rakala Jesus. Thank you, Lord. Praise the Lord. Glory, 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 glory. Mighty God, I worship you, Lord Jesus. Anoint each and every one, our Lord. Baba Rakala Brother Shandara. Oh, loving Father, thank you, Father. Hare Baba Riya. ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಎಲ್ಲ ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರ ಹೋಗಲಿ, ಎಲ್ಲ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳ ಪ್ರಭಾವಗಳು ಬಂಧಿಸಲ್ಪಡಲಿ, ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳು ಗುಣಮುಖವಾಗಲಿ. ಅಪ್ಪ ತಂದೆ, ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಿಗುವಂತಾಗಲಿ. ಯೇಸುವೆ, ನಿಮ್ಮ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದೆಲ್ಲವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತೇನೆ ಅಪ್ಪ ತಂದೆ. ಆಮೆನ್. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord, glory to Almighty God. Hallelujah. Worship you, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. आम्ही 9 दिवसांचे काकुळतीचे नव्यान करकलचे संभ्रम आचरण केलं. देवाची काकुळती कृपा. आज थोडे एक संगती दैवी काकुळती विषयी आम्ही जाणून जाऊया. देवाची काकुळत, मर्सी ऑफ गॉड. देवाची काकुळत कशी असता म्हणून आम्ही चिंतून आम्ही येता. पूण तशें जाल्ल्यान देवाची अपरिमीत काकुळती विशयी आम्ही चड जाणांची बारीक गरज. कितले आमकां कळीत असल्यार देवाची काकुळती ते उणेंच म्हणयत. आनी देवाच्या काकुळतीच्यान वर्णूक कोणाच्यानी साधना. कितले आमी वर्णिले ते उणेंच म्हणयत. देखून थोडी संगती आमी जाणा जावया. देवाची काकुळत म्हळ्यार देव सस्नातावन काकुळतीचो देव जावन आसा. किर्तनाचो ग्रंथ 25 अध्याय 6 वाक्या Psalm chapter 25 verse 6 म्हणटा, सर्वेस्परा तुज्या काकुळतीचो उगडास धर, सस्नातावन तुवें दाखयलेलो मोग मनान धर. सस्नातावन तो काकुळतीचो देव. देखून थंय दावीद राय उडास करता देवाक आनी देवाचे प्रॉमिसेस ताका मतीक हाडता आनी म्हणटा, सर्वेस्परा तुजे काकुळतीचो उगडास धर, सस्नातावन तुवें दाखयलेलो मोग मनान धर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी दुसरें जावन आसा देव काकुळतीचो सागोर. देव काकुळतीचो सागोर. जाकोबाचें पत्र 5 अध्याय 11 वाक्य सांगता, जेम्स चॅप्टर 5 वर्स 11, सोंसणीकायेन सोंसता ते मनीस निजाकी बागी म्हूण आमी म्हणटा. सोंसणीकायेन एक पिडाशेड आयल्यार, एक कस्त आयल्यार, एक निरासपण आयल्यार, एक सलवणी आयल्यार सोंसणीकायेन सोंसतात. थोड्यांनी कांय ना, इल्लेशे कश्ट आयल्यार सगळे संवसाराक कळीत जाले. ह्या मनशाक कश्ट आयल्यात म्हणून तांकां देवाची काकुळत मेळना. कोणाक काकुळत मेळटा? कोण पळय सोंसणीकायेन सोंसता त्या मनशाक काकुळत मेळटा म्हणटा पवित्र पुस्तक. योबाच्या सोंसणीकाये विशयी तुमी आयकलां. पवित्र पुस्तकांत एक सोंसणीकायेचो मनीस म्हळ्यार पयलो मनीस म्हळ्यार म्हाका येता जॉबाचे ग्रंथ तुमी वाचल्यार
ते योबाची सोसणीकाय विशयी तुम्ही ऐकला आणि तुम्ही वाचला आणि सर्वेस्पराचो शेवट कितें आसलो म्हणून पळयला कित्याक सर्वेस्पर दयाळ आणि काकुळदार. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून तो काकुळतेचो सागोर म्हूण सांगता पवित्र पुस्तक. तिसरे सर्वेस्पर दयाळाचो सागोर. कीर्तनाचो ग्रंथ 51 अध्याय 1 वाक्य सायम्स चॅप्टर 51 वर्स 1 म्हणटा, काकुळत म्हजी कर देवा तुज्या तीर मोगान तुज्या ओड दयाळान अपराध म्हजे पुसून काड. जेन्ना दावीद पातकांत पडता आणि ताचे ते आसलेलो तो पवित्र आत्माक तो होगडायतना तो परत देवा कडेन काकुळत मागता आणि देव बक्षन असो देव तूं ससनात हांव काकुळतीचो देव म्हूण सांगता आणि म्हजी काकुळत कर आणि तुज्या व्हडा तीर मोगान म्हज्या तुज्या दयाळान म्हजे अपराध पुसून काड म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आणि चवथे देव काकुळतीचो महायाजक म्हूण सांगता. काकुळतीचो महायाजक. हेब्रेवांचे पत्र 2 अध्याय 17 वाक्य सांगता. हेब्रेव चॅप्टर 2 वर्स 17 जशें जाल्ल्यान सकणांक ताणें आपल्या भावा बरी जावची गरज पडली. हाचे वरवीं लोकांना पातकाच्या बक्षांनी जोडच्या खातीर देवाच्या सेवेंत काकुळतिवंत आणि विश्वासी श्रेष्ठ याजक तो जावंक पावलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तो काकुळतीचो याजक महायाजक. ताच्या की व्हडलो दुसरो याजक ना. तोच पयलो महायाजक जावन आसा पवित्र पुस्तकांत. कित्याक ताणें लोकांची काकुळत केली, काकुळत दाखयली, लोकांक बक्षिलें आणि वायटांतले लोकांक बाचाव केले. देखून तो काकुळतीचो महायाजक. प्रेज द लॉर्ड. आणि पंचवे काकुळत दाखोवच्यान देवाक संतोष. काकुळत दाखोवच्यान संतोष म्हणटा. मिका प्रवादी 7 अध्याय 18 वाक्य. मिका प्रवादीचे पुस्तक मिका चॅप्टर 7 वर्स 18 सांगता, तुजो सारको देव कोण आसा? तुज्या दायजांत वाचून उरलेल्या लोकांचो गुन्यांव तूं पुसून काडताय आणि तांची पातकां तूं बक्षिताय. तूं सदांकाल राग दवरिनाय. बगार काकुळ तूं दाखोवच्यान संतोष पावताय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. 5 संगती तुमच्या मुखार हांवें दवरल्यो. पयलें देव काकुळतीचो देव. दुसरो तो काकुळतीचो सागोरू. तिसरे तो दयाळाचो सागोरू. चौथे देव काकुळतीचो महायाजक आणि पंचवे काकुळत दाखोवच्यान देव संतोष पावता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून आनी नेक्स्ट आनी एक आमी पळोवंक गेल्यार देवाची काकुळत श्रेष्ठ जावन आसा. ताच्या की मी कोण दुसऱ्यांक खंयचेय ना. मुसल्या मठार आसा जाल्यार ती देवाची काकुळत. आणि काकुळत न्याय तीर्प जिखता. याकोबाचे पत्र 2 अध्याय 13 वाक्य सांगता. जेम्स चॅप्टर 2 वर्स 13 कित्याक जाणें दया दाखोवंक ना ताची दया विने नीत जातली. कोण हेरांचेर दया दाखयना, हेरांची बिरमो चिंतिना, ताची बिरमो चिंती नासतना ती नीत जातली. देवी ताची बिरमो चिंतचो ना. पूण दयाळाय दाखयलेल्यांनी नितीक भियेजय म्हणना. तूं हेरांक कुमोग करताय, हेरांच्या गरजांक पावताय, हेरांचे दुखां बसताय, हेरांच्या कश्टांत तूं सांगात दिताय, हेरांच्या दुखांत तूं सांगात दिताय, तांकां बुजवून दिताय, तर तुवें ह्या संवसारांत न्ही आनी मुखल्या जिवितांत तुवें नितीक भियेजय म्हणना, जरतेक भियेजय म्हणना. तूं कशें काकुळत दाखयताय तशें देवी तुका काकुळ दाखयता. जशें तूं हेरांचेर धरून जाताय तशें देवी तुजेर धरून जाता. देखून चिंताप आमी चिंतून पळयचें. प्रेज द लॉर्ड. आनी दुसरें दया बलिदानाच्या की श्रेष्ठ. तुवें कितलीं पवित्र बलिदानां भेटयवीत, कितलीं मिसां दिवीत, पूण काकुळत ताच्या की वयर जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. आनी माथेव सुवांजेल 9 अध्याय 13 वाक्य सांगता. मॅथ्यू चॅप्टर 9 वर्स 13 सांगता, वसा आनी ह्या उतराचो अर्थ कितें म्हाका म्हूण शिका. म्हाका जाय दया न्हय बलिदानां. जेजू खुद्द सांगता म्हाका तुमची बलिदानां नाकात, म्हाका जाय दया. आनी कसले दया ते पुरा तुम्ही वाचल्यार इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांत 50 अध्याय वाचल्यार कळले पुरा करचें म्हूण सांगता देव. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी तिसरें काकुळत दैवीक करण्याचें फळ जावन आसा. काकुळत दैवीक करण्याचें फळ. याकोबाचे पत्र 3 अध्याय 17 वाक्य. जेम्स चॅप्टर 3 वर्स 17 सांगता, पूण वयर तावन लाभता ती सानवाय पयल्या स्वातेर निथळ सांगत आसा समाधानाची बोळी सुदारचूंक वर्तत आसली, दयाळान भरलेली, बऱ्या करण्याचे फळ दितली आणि पक्षपात आणि खापाटीपण नाचलेली काकुळट. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळया
हांव परत तुमच्या मुखार वाचता ते. पूण वयर तावन लाभता ती जानवाय, देवा तावन लाभता ती जानवाय, या देवा तावन लाभता ती काकुळत पयल्या सुवातेर नितळ सांगत आस समाधानाची आनी बळी सुदारसून व्हरतात असली, दयाळायेन भरलेली, बऱ्या करण्याची फोळ दितली आनी पक्षापात आनी कापाटीपण नातलेली काकुळत. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आच्या की मिक्कोन दुसरे खंयचे आसा, खंयच्या की मिक्कोन रावता जाल्यार ती जावन आसा देवाची काकुळत आनी देवाची कृपा. आनी चवथे अशें आमकां सांगता, काकुळत बरवसो उपजयता. काकुळत बरवसो उपजयता. विलापाचो ग्रंथ 3 अध्याय वाक्य 20 आनी 1 आनी 20 आनी 2. विलापाचो ग्रंथ 3 अध्याय 20 आनी 1 आनी 20 आनी 2. पूण हे म्हज्या मनांत धरता, हाचे वरवीं म्हाका बरवस आसा. सर्वेस्पराचो विश्वासी मोग केदींच संपना. सर्वेस्पराचो विश्वासी मोग केदींच संपना. ताचे काकुळतीक केदींच अंत ना. ताच्या काकुळतीक केदींच अंत ना. पळया मोगाच्या भाव आनी भयणी, ह्या संवसाराक एक दीस अंत आसा. म्हाका आनी तुका अंत आसा. सगळ्या कितें देवान रचलां ह्यो संवसाराच्यो वस्तू पळय, ताका एक दीस अंत आसा. पूण देवाच्या काकुळतीक अंत ना. एक ह्या आकाशाक एक दीस अंत आसा. सूर्य नखेत्रांक अंत आसा. चंद्रेक एक अंत आसा. हर एकाक अंत आसा. पूण देवाच्या काकुळतीक अंत ना. देवाच्या काकुळतीक अंत ना. देखून ती आमी जोड काडयोंक प्रयत्न करीचे. आनी 5वें, काकुळत आमकां विश्वासी करता. कोरिंथकाराचें पयलें पत्र 7 अध्याय 25 वाक्य. 1 Corinthians chapter 7 verse 25. पूण म्हाका सौम्याची दया लाभलेले वरवीं, सांत पाऊल क्लियर सांगता, परत सांत पाऊल ताच्या पत्रांनी सांगता, पूण म्हाका सौम्याची दया आनी काकुळत लाभलेले वरवीं हांव विश्वासी योग्य म्हूण लेखून हांव म्हजो अभिप्राय तुमकां सांगता. प्रेज द लॉर्ड. देवाची काकुळत लाभलेल्या वरवीं, देवाची दया लाभलेले वरवीं सांत पाऊल म्हणटा, हांव विश्वासी जाला आनी देवाक योग्य म्हूण हांव लेखून आयला. प्रेज द लॉर्ड. जर देवाची काकुळत मेळ्ळी मनशां आनी हेरांक काकुळत दाखोवची मनशां देवाक योग्य म्हूण लेखून येतात. कशें सांत पाऊल देवाक योग्य म्हूण लेखून आयलो, तशें हांव आनी तूं ह्या संवसारान देवाची काकुळत मागोवन हेरांक काकुळत दाखयता जाल्यार तर आमी देवा मुखार योग्य म्हूण लेखून येतले. प्रेज द लॉर्ड. आनी 6वें जावन आसा, काकुळत आमकां सस्नाचें जिवीत दिता. काकुळत आमकां सस्नाचें जिवीत दिता. तिताक बरयलें पत्र 3 अध्याय 5वें वाक्य. तिताक बरयलो पत्र 3 अध्याय 5वें वाक्य. ही सडवण पुनर्जल्माच्या स्नाना मारिफात आनी पवित्र आत्मो दिता त्या नव्या व्यक्तित्वा मारिफात ताणें आमकां फोव केल्या. प्रेज द लॉर्ड. देवाची काकुळत मेळ्ळ्यार आमकां एक नवें व्यक्तित्व मेळटा. नवें व्यक्तित्व पवित्र आत्म्यात एक नवें जिवीत. पवित्र आत्म्यात एक धैर्यान संवसारान जियोवचें. पवित्र आत्म्या मारिफात संवसारांत आयिल्ल्या कश्टार फूट करचें. आनी संवसारांत आमकां एक निरंतर एक झूज जावन आसा. आत्मीक झूज म्हणटा आमी, स्पिरिच्युअल वॉरफेअर. आमी झुजोंक आसा. आमकां मरता म्हणसर ह्या सैताना विरोध, ह्या सक्ते विरोध आमी झुजोंक आसा. देवाची काकुळत तुका आनी म्हाका मेळ्ळ्या जाल्यार आनी देवाचो पवित्र आत्मो एक नवे जिविताचो बरवसो म्हाका आनी तुका दिता ती काकुळत, आनी आमी आमच्या झुजांत आमी जैत जोडटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तर दुसरें, दैवीक काकुळत श्रेष्ठ जावन आसा. तातूंत पयलें काकुळत न्याय तीर्प जिखता. दुसरें दया बलिदानाचें श्रेष्ठ जावन आसा. आनी तिसरें दैवीक काकुळत करण्याचो फळ दिता. बऱ्या करण्याचो फळ आमकां दिता. आनी काकुळत बरवसो उपजयता. आनी 5वें काकुळत आमकां विश्वासी करता. आनी 6वें काकुळत आमकां सस्नाचें जिवीत दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आनी तर काकुळत, देवाची काकुळत जोडची कशी, आमी जोडून घेवची कशी ती, आमी देराक दया दाखयल्ल्या वरवीं. मातेवाचो वांजेल 5 अध्याय 7वें वाक्य. दया दाखयतात ती कितली बागी तांकां दया मेळटली. हेरांक दया दाखयल्ल्या वरवीं आमी देवाची काकुळत जोडून काडून घेवयेत. पयलें मेळटा आमकां हेरांक दया दाखोवचें काम. दुसरें काकुळत मागल्या वरवीं. कशें दावीद रायान काकुळत मागली. ताणें पातक केल्ल्या वेळार, देवा विरोध केल्ल्या वेळार ताणें देवाची काकुळत मागली आनी ताका काकुळत मेळ्ळी. आनी ताच्या तीर मोगान ताका परते घट केलो. तुमी वाचल्यार थंय किर्तन ग्रंथ 50 आनी 1 अध्याय 1 वाक्य. काकुळत म्हजी कर देवा तुज्या तीर मोगान.
आणि देव त्याची काकुळत करता ताका बक्षिता. आणि तिसरे देवाच्या कृपे सिंहासनार लागीं सरल्या निमती आमी देवाच्या कृपे सिंहासनाक लागीं सरल्या निमती हेब्रेवाचें पत्र 4 अध्याय 16 वाक्य हेब्रेव चॅप्टर 4:16 अंद तर गरजे आकांताच्या वेळार आमकां दया आनी आदार मेळचे खातीर आमी धैर्यान देवाच्या कृपे सिंहासना मुखार लागीं सरया. प्रेज द लॉर्ड. म्हळ्यार सदां न्ही आमकां अवकाश मेळ्ळ्यावर आराधनाक वचचें, मिसाचें बलिदान आमी सांगता मेळचें, मिसाचें बलिदान भेटोवचें आनी दैवीक आमच्या सदांच्या मागण्यार आमी देवाक लागीं सरचें. हे कृपे सिंहासनाच्या लागीं सरल्या वेळार चड आनी चड तुवें जेजूचो संबंद जोडून काडल्या वेळार तुमकां दैवीक काकुळत जोडून काणगे. प्रेज द लॉर्ड. आनी चवथें आमची पातकां सांडिल्ल्या वरवीं देवाची काकुळत आमी जोडून काणगेत. प्रोवर्ब्स मुन्यो गादीचो पुस्तक 20 आनी 8 अध्याय 13वें वाक्य प्रोवर्ब्स चॅप्टर 28:13 सांगता जो आपली पातकां लिपयता ताका सूख मेळना. जो कोण आपली पातकां लिपयता ताका सूख मेळना पूण तो ती उसारता आनी साणता ताका दया लाभता. जी कोण पातकां उसारता आनी साणता कुमसार जावचें आमी उसारचें पूण तें सांडिना जाल्यार परतेक आनी एक आमी कुमसार जाताना तिंत पातकां रिपीट जाल्यार त्या मनशांक देवाची काकुळत मेळना. मगाच्या भावान भयणी एक पटी आमी कुमसारान सांगली पातकां परत आमचें तें घडोवन ताचेर आमी कंट्रोल हाडिचें. आमी कंट्रोलाक हाडिचें आमचें जिवीत त्या पातकां तावन मेकळें करूंक प्रयत्न करीचे. आनी पूण अस्कत काय आसा मनशांची कंडिशन देवाक कळीत आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी पंचवें नियम पाळलेल्या वरवीं म्हळ्यार उपादेश पाळलेल्या वरवीं गलतघराचें पत्र 6 अध्याय 16 वाक्या हे नियम पाळतेल्या समेस्तांचेर आनी देवाच्या इस्रायल घराण्याचेर समाधान आनी दया देवं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. नियम शास्त्र पाळले वेळे म्हळ्यार बायबल बरो करून वाचून त्या प्रमाणे जियेल्यार मात्र त्या मनशाक देवाची काकुळत जोडून काणगे वेर. तर 5 संगती आसात देवाची काकुळत जोडून काणग्यांक. पयलें हेरांक दया दाखयल्या निमती, दुसरें काकुळत मागिल्ल्या वरवीं, तिसरें देवाच्या कृपे सिंहासनाक लागीं सरल्या वरवीं आनी चवथें पातकां सांडिल्ल्या वरवीं आनी पंचवें नियम पाळलेल्या वरवीं आमकां देवाची काकुळत मेळटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तर देवाच्या काकुळतीक आमची प्रतिक्रिया कितें? इतलें पुरो आयकलें न्ही आमी. तर आमची प्रतिक्रिया कितें? म्हजी आनी तुजी प्रतिक्रिया जावंक जाय. आमी दयाळायाचे जावंक जाय. आमची प्रतिक्रिया देवाची काकुळत जोडल्या, म्हाका देवाची काकुळत मेळ्ळ्या म्हणून तूं सांगताय जाल्यार ही लक्षणां तुजें तें आसूंक जाय. पयलें आमी दयाळायाचे जावंक जाय. लूक चॅप्टर 6:36 लुकास एवंजेल 6 अध्याय 30 आनी 6 वाक्या देखून जसो तुमचो बाप दयाळ तसे तुमी दयाळ जायचे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पयले नियम आमकां. दुसरें आमची काकुळत दाखोवंक आमकां काकुळत दाखोवंक मौन आसूंक जाय. हेरांक काकुळत दाखोवंक मौन आसूंक जाय. मिका प्रवादी 6 अध्याय 8 वाक्या मिका प्रवादी 6 अध्याय 8 वाक्य सांगता मनशा कितें बरें आनी सर्वेस्पराक तुजे कडचें कितें आशेता तें तुका सांगलां. न्यायनितीचें आचरण तुवें करूंक जाय. न्यायनितीचें आचरण विश्वासीपणाचो मोग तुवें करूंक जाय आनी देवा कडेन खालतेपणान चलोवंक जाय. पयलें सर्वेस्पर देव ताचे कडेन कितें आशेता, सर्वेस्पर देव तुजे कडेन कितें आशेता तें तुका सांगलां. न्यायनितीचें आचरण विश्वासीपणाचो मोग देवा कडेन खालतेपणाचें चलप हांचे शिवाय दुसरें कांयच तो आशेना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी तिसरें देवाच्या काकुळती पासून तूं राखून रावचें. देवाच्या काकुळती पासून तूं राखून रावचें. जुदाचें पत्र 1 अध्याय 20 आनी 1 वाक्या देवाच्या मोगान थीर रावा. आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आपल्या काकुळतीन तुमकां ससनाचें जिवीत दितलो त्या दिसाक राखून रावचें. ससनाचें जिवीत आमकां एक दीस मेळटलें त्या दिसाक आमी राखून रावचें. आनी चवथें आमकां देवाचें उतार परगट करूंक आपादायेर बगूंक नजो. देवाचें उतार आमी साक्ष दिवंक आमकां मस्त बरेंपण जाता पूण साक्ष दितली बारी उणी कोणी घालनात. पळया कोणी घालनात. गरज ना आमकां जालें आनी वगेत बसले आमी. तलो मानोबा वाचल्यार तल्या मनशांक काकुळत मेळना. तुमकां कितें देवान बरेंपण केलां ल्हानशी संगती जावं दी ताका साक्ष दिवंक तुमी हेजें. कित्याक म्हणटार आमकां देवाचें उतर परगट करूंक आपादायेर बगूं नजो. ह्या देवान केल्लें बरेंपण आमकां हेरांक सांगूंक आपादायेर बगूं नजो. थोड्यांक सांगचें जालां गी ना गी म्हाका संदेश हांवें स्विकार केला तें जाता गी ना गी
तर खंडीत जायना मगच्यान जावंकूच साध्य नाताले बघा पास जाल्यार आनी देवाचे उतर नाही गाद दिसता दोन दोनीर पांय दवरल्यार तो पयनारी जायना तो खंय मनी उदकांत पडून चलता देखून आमी दोन दोनीर पांय दवरूंक जावनूच आपादेर बघूनच आमकां कोरिंथकाराचें दुसरें पत्र 4 अध्याय पयलें वाक्य कोरिंथकाराचें दुसरें पत्र 4 अध्याय पयलें वाक्य हें म्हणयारपण देवान आपल्या दयेन आमच्या अधीन केला देवान आमच्या अधीन केला हर एकली कोण बौतिस्म घेतला बळे तांकां हक्क दिला देवान सुवार्ता परगट करूंक आनी देवाक साक्षांक दिवंक धैर्य दिला तर तातूंत तूं आपादेर बघता जाल्यार देखून आपादेर तुवें बघून जो आपादेर बक्षी जाल्यार तुवें काकुळत जोन काणयोंक फायदो ना प्रेज लॉर्ड पांचवें आमी देवाच्या काकुळती खातीर महिमा दिवंक जाय देवाची काकुळतो आमी देखून प्रेज वर्शीप आज कितले बरें प्रेज केलें देवाची काकुळती खातीर आमी महिमा दिली देवाची काकुळत आमी आमकां मेळ्ळे वरवीं आमी बरीं बरीं गितां गावन देवाची महिमा वाकडली कित्याक ती काकुळत आमी भोगल्या ती काकुळत आमी अनुभव करता देखून आमी हेरांक ही काकुळ दाखोवंक शकता नाजाल्यार हें बारीक कश्टांची गजाल प्रेज लॉर्ड देखून रोमाकाराचें पत्र सांगता 15 अध्याय 9 वाक्य हेर जातीचो लोक आपणाक देवान दाखयलेल्या काकुळती खातीर ताका महिमा दिता कित्याक पवित्र पुस्तक हे अशें म्हणो ह्या पासून हेर जातीच्या लोकां मदें हांव तुका नांव हाडटलो आनी आमी तुज्या नांवाची कीर्त गायतले प्रेज लॉर्ड आज कितलो अनुभवार्थी लोक दुसऱ्या धर्माचो लोक जेजूक फाटी येता आनी कितल्या व्हडा तरान महिमा दिता केदो व्हडल्यो साक्षी तुमी युट्यूबार पळयत न्ही ब्राह्मिन्स आसात मुस्लीम आसात आनी कोण आसात केदो व्हडल्यो साक्षी आसात कशें साक्षी दितात आमी क्रिस्तांव जावन जल्मातान जावन आजून आमी भियेता एक साक्ष दिवंक देवान केल्लें बरेंपण आमकां सांगूंक नाका तर आमकां कशी देवाची काकुळट आमी अनुभव करचे कशी मेळची आमकां देखून दया नातलेल्या मनशाचो प्रभाव कसलो परिणाम कसलो जर आमी देवाची काकुळट अनुभव करनी हेरांक काकुळ दाखयना आनी हें पुरा आमचें हें कितें हांवें 5 पॉयंट्स तुमकां परतेक सांगले देवाच्या काकुळटीक आमची प्रतिक्रिया कसली पयले आमी दयाळाचे जावंक जाय दुसरें आमकां काकुळट दाखोवंक मन आसूंक जाय आनी तिसरें देवाच्या काकुळटी पासून राखून रावूंक जाय चवथें आमकां देवाच्या उतर परगट करूंक आपादेर बघूंक नजो आनी पंचवें आमी देवाच्या काकुळटी खातीर महिमा दिवंक जाय हे 5 पॉयंट्स सांगले जट्या जाल्यार हें ना जाल्यार मनशाचें जिवीत कितें जाय तें दया नातलेल्या स्वभावाचो परिणाम देवाचे काकुळटीचो श्रेष्ठता समजून अनुभव करून आमी हेरांक काकुळ दाखयना जाल्यार ताचो परिणाम कसलो सैतानाच्या ना जाल्यार दुगदोनेच्या दिवच्या हातांत आमी सांपडटले सैतानाच्या हातांत नाल्यार दोगदोनी कोण दितात पळय तांच्या हातांत आमी सुरकून पडटले म्हणटा माथेवाचो वांजेल 18 अध्याय 30 आनी 3 30 आनी 4 वाक्यां तर हांवें तुजी दया केल्ली बरी तुवें तुज्या साकराची दया करी आसली न्ही गी धनी इतलो रागान पेटलो गी आपलें देवें आसलेलें फारीक करता म्हणसर ताका कासाबाच्या हातांत दिलो जर देवाची काकुळट अनुभव करूंक आमी हेरा काकुळ दाखयना जाल्यार देव आमकां कासाबाच्या आधीन करतलो दुगदोनेच्या हातीन दितलो आनी खंयच्या मनी कश्टान आमकां संपडून पडटले आमी आनी दुसरें देवाच्या निती फैसला प्रकार मरण पावतले देवाच्या निती फैसला मुखार आमी मरण पावतले रोमाकाराचें पत्र पयलो अध्याय 30 आनी 1 30 आनी 2 वाक्यान तुमी वाचून पळयात आनी तिसरें दया माया सोडिल्ले कपटीपणान जियेतात दया माया सोडिल्ले मनीस कपटीपणान जियेता माथेवाचो वांजेल 20 आनी 3 अध्याय 20 आनी 3 वाक्य नियाळ तर आमी लुकाचो वांजेल 18 अध्याय 13 वाक्य आमी सुंकागाराचे ल्हान मागणें नियाळ करया सुंकागार कसो मागता आनी इसाया प्रवादी 54 वर्स 10 इसाया प्रवादी 50 आनी 4 वाक्य देवाचे विश्वासी मोग आमी नियाळ करया 2 तिमोथी चॅप्टर 1 वर्स 16 तिमोथीचें पत्र दुसरें पत्र पयलो अध्याय 16 वाक्य ताच्या घराण्याचेर देव काकुळटीचे दिश्ट घालूं आमच्या घराण्याचेर देव आपल्या काकुळटीचे दिश्ट घालूं आमच्या भाव भयणीचेर आमच्या कुटुंबाच्या सदस्यांचेर आमकां वळख आसलेल्यांचेर सगळ्यांचेर देव आपल्या दयाळाची दिश्ट घालूं काकुळटीची दिश्ट घालूं अशें देवाची काकुळट आमकां भरपूर मापान मेळोवन दी आनी केदींच हेरांक काकुळट दाखोवंक आमी फाटीं सरचे नाका खंडीत देवाची विशेष दया आमकां लाभता मोगाच्या पारी हो आमीचो अनुभव हांवें सांगचो देवाची काकुळट हांवें अनुभव केला एखाद्या देवाची काकुळट म्हाका मेळनातली जाल्यार सादारण 25 वर्सां पयल्यांत हांव खंय मरण पडून येदोळ आडायन आसती ना
तर देवाची काकूळत आमकां मेळ्ळ्या, आमच्या कुटुंबाक मेळ्ळ्या, देखून आमी हेरांक काकूळ दाखोवंक सोदता. देखून तुमकांय देवाची काकूळत मेळ्ळ्या उडास दवरा आनी हेरांक काकूळ दाखया आनी देवाची काकूळत संभ्रम करया. आमी देवाच्या काकूळती खातीर मागया आनी हेरां खातीर देवाच्या काकूळतीच्या सागोरांत बुडया आनी तांचे खातीर आज संवसारा खातीर आनी सगळ्या आमच्या भारत देशा खातीर सगळ्या वायटान पडलेल्या लोकां खातीर देवाची काकूळतानी करपा मागया. हालेलुया 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 Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise the Lord. Glorify, holy, mighty God. Hallelujah. So मी आज जेजू हर एकल्यांक तुजी काकूळत लाभोवन द्यायचे देजा. सगळी तांची पिडा आशिल्ल्या पयस वचून दी. तांचे सगळे वायटाचे सत्य पाडा वचोवन दी. तांच्या कुटुंबांनी समाधान येवन दी, शांती येवन दी आनी सोर रितीचे सोमी आज जेजू तांची निरासपण सलवणी भयभिरांत आनी काळजाची सगळी कोडसाण तांचे तोंड पयस वचोन दी जेजू. आनी तुजी दैवीक काकूळत एकल्यान ते देवण येवन दी म्हणून मागता. बापा पवित्र आत्म्याचो अभिषेक कर एकल्याक दिवस सोमी जेजू ह्या वेळार आनी तुज्या धैर्यान तांकां भर, देवाच्या काकूळतीन तांकां भर जेजू आनी आशिर्वादीत कर. तुज्या काकूळतीच्या सागोरांत हांव तांकां सगळ्यांक बुडयता आनी तांच्या काकूळत सदांच तांच्या कुटुंबा खातीर मागता. बापा हर एकल्यांक तुजी दया काकूळ लाभय म्हणून मागता. आमी मागता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन आमेन आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आज तुमकां ह्या मागण्या जॉइन जाल्यार सुमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा आनी खंडीत जावन तुमच्या खातीर निरंतरी मागता. आमच्या खातीर तुमी मागा आनी खंडीत जावन मुखल्या दिसांनी आनी सर देव काकूळत आमी जोडूंक पावतल्या, हेरांक ती काकूळ दिवंक शकतल्या. देखून सकट सांगता मेळोवन जेजून शिकयलेली मागणी आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता ते संवसारांत जावं. आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता. तशें आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळणीन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगता स्त्री आमचेर तूं सदैव आनी सदैव फळ जो कुशी जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आमा बाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं. बरी रात मागता. सुमेस्तांक गुड नायट.